सांताक्रूज आणि सांत आंद्रेच्या लोकांक तांचे गांव ग्रेटर पणजी पीडीएंत घाल्ले नाकात। लोकांनी सोमारा वचून टीसीबी मंत्री विजयाक घेराव घालो। पीडीए नाकास म्हूण तांणी नेट धरला। सांताक्रूजचो आमदार टोनी रॉड्रिग्स फाटोफाट सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराय पीडीएंतल्यान भायर सरलो। 19 तारखेर टीसीबीची मिटींग आसा, थंय इश्यू काडटा म्हूण विजयान लोकांक उतर दिलां। आमका पीडीए नाका and we want to denotify what has been notified. आणि सांगला आता 19th आपली मीटिंग हा and he will go detail in that. नाका म्हणजे नाका with one word out पीडीए हटाओ एक दो आमकां गव्हर्मेंटानूय आमकडे मागलेलें, कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतें डेव्हलपमेंट जातलें म्हूण आमी लोकांच्या मागणी दिसले आमकां, कित्याक ते गव्हर्मेंटान आमकां सांगलें, कित्याक आमकां हे डेस्टिनी सपनां पडोंक नाहलीं। आनी आतां हांवें म्हाजें विजया कडेन हांव एक मेंबर येयलोलो आसा आमदार म्हूण, हांवें ते कडेन म्हजें रेजिग्नेशन ते कडेन दिलेलें आसा। तांचें ओपोजिशन आहा टू द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ द ग्रेटर पेंजीम पीडीए। थोड्यो एरियाज तांकां दिसता की त्यो पीडीएन येवच्यो न्ही, हो तांचो डिमांड आहा। आतां हांव उलयता, म्हाका उलोवंक इश्यू असो आहा की ही पीडीए नोटिफाय केल्ली आहा। नोटिफाय करचे पयलीं आमी आमचे कडेन थोडी लेटरां आहा, जी लेटरां आज ताजेर रिथिंकींग जाल्ली आहा। आमदार जे म्हणटाले की पीडीए जाय, तांकां दिसता आज ती पीडीए नाका। आतां हाजेर विचार करचो पडटलो। 19 तारखेक आमची टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड मिटींग आहा, थंय आमी एक एजेंडा आयटम म्हणून डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी एरिया दॅट वॉज पुट आनी ताजो स्टेटस आनी ताजेर डिसिजन हे आमी त्या दिसा घेतात। ताजे पयलीं ग्रेटर पेंजीम पीडीएचेर जे कितें मुवमेंट जाता तो कांय जावचो ना। गुड थोडे कडेन वर्टिकल डेव्हलपमेंट जावचें पडटलेंच। इफ वी आर गोइंग टू कन्झर्व वॉट एवर दॅट इज लेफ्ट ऑफ गोवा, in certain places vertical development is going to happen. Now their issue is that it should happen under the town planning department, not under the PDA. आयतारा चिंबलकरांनी पीडीए आड मीटिंग घेतली। तांणी 6 एप्रिलाक पणजे मोर्चा दवरला। तितलो न्हू आमी कितें केलां, आमी आमची हें धरल्या, एक मोर्चा खो धरला। आमी 6 तारखेर हिंगा आमच्या बस स्टँडार तातो, तुमी जाणा तातो चायेचे पळय हें आहा, थिंगासर आमी मेवपाक केला। 6 तारखेर 4 आमी थिंगा मेवपाची आनी थिंगासर मागीर आमी चिंतलां चलोन वचपाक आझाद मैदानाचेर। आनी थिंगासर मागीर आमी मिटिंगी करून कोण आमचे व्हडले लिडर आसलेले आनी ह्या लिडरांच्या बरोबर आमी तेंची होप आयकया आनी लोकांक दाखोवया, गव्हर्मेंटाक दाखोवया की आमी जाता तितले मेजॉरिटीक आमकां ही पीडीए नाका म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 8 मार्चा उपरांतूय गोंयभर राजकीय आनी संघटनाच्यो बायलां दिसाच्यो कार्यावळी चालूच। समाजीक मळार बायलांचें म्हत्व, अर्थीक, संस्कृतीक आनी वेगवेगळ्या मळांनी बायलांच्या सशक्तीकरणाचेर फुडारी उलयले। मुळगांव महिला संघटनेचो स्त्रीत्वाचो उत्सव केलो। समाज क्षेत्रांत सुद्धा भारताबरोबरच बाकी देशांत सुद्धा असंख्य महिला आहात ज्यांच्यांनी समाज क्षेत्रांत शिक्षणात काम करून महिलांचे नेतृत्व केले। महिला आयज सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला मंडळामार्फत तर हे कार्यक्रम घेऊन आयज पुढे येता। सेल्फ हेल्प ग्रुपामार्फत विविध प्रदर्शनांनी भाग घेता। ज्यांच्या महिलांच्या अंगात कला आसा त्या कलेचे नैपुण्य ते आयज आपल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपद्वारे किंवा विविध विविध प्रदर्शनाद्वारे आज ती लोकां फुडें मांडीत आसा। अशी महिलांचे 1 आणि 2 न्ही, असंख्य गुण आयज महिलांच्या अंगात आयज बसलेले असतात। अशा सगळ्या महिलांक सलाम। मेणकुऱ्या संघर्ष महिला मंडळानूय अशीच कार्यावळ केली। गणपतीला वाहते दुर्वा, विठोबाला वाहते तुळशी, लीलावती आईचे नाव घेते आज महिलांच्या दिवशी। जय जय तारी
जय केली निवड गेली पूजा केला ताजा आणि वचनाचं नाव कुंडल भाजी भाजी मेथीची तुपी माझी दर्शनाची. तू या ग्राउंडार स्त्रीत्व कार्यावळ जाली. कार्यावळीक मराठी अभिनेत्री पल्लवी सुभाष आशिल्ली. एज्युकेशन इज रिअली मस्ट आणि त्याच्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष होतं, आपण लक्ष देत नाही. मुलाला श्रेय दिलं जातं, त्याला शिक्षण करणं इम्पॉर्टंट आहे आणि मुलीकडे दुर्लक्ष केलं जातं कारण तिचं लग्न होणार असतं आणि मग तिला शिक्षणाची गरज नसते. आणि मी अशा खूप केसेस बघितल्या आहेत आणि जवळून अनुभवलेल्या आहेत. तर माझी एवढीच रिक्वेस्ट आहे की मुलीला शिक्षण खूप जरुरी आहे. तिला शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नका. जर कुठल्या मुलीला शिक्षणाची गरज असेल तर शिक्षण इम्पॉर्टंट आहे, त्यानंतर बाकीच्या गोष्टी होऊ शकतात. सो आज मी इथे तुमच्या समोर जर उभी आहे, बोलते तुमच्याशी, तर कारण माझ्या फॅमिलीने मला सपोर्ट केला आणि मला शिकवलं आणि त्यामुळे मी माझ्या फॅमिलीची खरंच खूप आभारी आहे. आणि आय एम शुअर की जर शिक्षण असेल तर आय थिंक तुम्ही कुठलीही गोष्ट तुमच्यासाठी मग इम्पॉसिबल असं काहीच नाहीये. बीजेपी महिला मोर्चान म्हापशा कार्यावळ केली. आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, भलायकी मंत्री विश्वजित राणे आणि थंयचो आमदार फ्रांसीस आशिल्लो. गोंयांत आमचें सरकार आशिल्लें आनी खंयचें जें काम जें जालां तें काम सगळ्यांक बरोबर घेवन वचून म्हाका दिसता खंयच ह्या कामाक जें कितें सहकार्य समाजा पर्यंत महिला पर्यंत पावूंक जाय तें आमच्या सरकारान बरे रितीन केल्लें आसा अशें सांगपाक गरजेच ना. परंतु हें काम जें कितें केलां तें काम प्रत्येक घरापर्यंत पावोवपाचें काम जें आसा ही आमच्या सगळ्यांची जबाबदारी आसा. आणि त्यामुळे पक्षाचें संघटन आणि सरकारची योजना भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान समाजा खातीर महिला खातीर कितें केलां हें सांगपाचें काम म्हाज्या फुडें आमी निश्चितपणे करचें पडटलें. आमी खंय तरी कामां भरपूर केली, इतले ह्यो स्किमीची नांवां घेवन तुमकां सगळ्यांक पावना. आनी आनी फाटल्यान हेतू इतकोच आशिल्लो की महिला सबल जावच्यो, समाज सबल जावचो, त्या खातीर भरपूर काम पार्टीन केल्लें आसा. बीजेपी महिला मोर्चान मडगांवांय महिला दीस मनयलो. खासदार नरेंद्र सावयकर, वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार, आमदार अलिना आशिल्ली. आणि आम्ही या दिवसांनी पळयतात काही पेपरांनी येता की भारतीय जनता पक्षाचे काम ठप्प झाले, खंय तरी कमी झाले, असे काही नसताना आम्ही 2 महिने आधी साधारण 1342 बुथांनी आमचे गोंय राज्यभर कार्यकर्ते घराघरांनी गेले आणि विस्ताराची योजना राबवली. महिला मोर्चा म्हाका दिसता जानेवारी महिन्यात साधारण 39 मतदारसंघांनी हळदीकुंकू समारंभ केले. असे कितलेशेच कार्यक्रम आम्ही भारतीय जनता पक्ष करता आणि सरकारनं आपले काम करतात. दलित सेवा संघटनेन फातोड्ड्या रवींद्र भवनात भौमान सुवाळो केलो. मडगावचो आमदार दिगंबर कामत, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार कार्यावळीक आशिल्ले. बऱ्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी सुद्धा जर वचत जाल्यार पर्सेंटेज ऑफ गर्ल्स इज गोइंग अप, गोइंग मच अहेड. 50% मेनी इट इज गोइंग टू 60%, 70%. पहिले टॉपर्स आसा पळय ते सुद्धा आमकां चोरी जावपाक लागला इंटरनॅशनल लेवलाचेर. आणि म्हणून म्हाका दिसता इट इज हाय टायम दादल्यांनी विचार करपाक जाय, बाबायनी विचार करपाक जाय. आमी फक्त हे करून जायना. आणि म्हणून आज चली जर मुखार वचपाक लागला जाल्यार चलयेक आवय बापायक एज्युकेशनाचें इम्पॉर्टन्स पडपाक लागला. शिक्षणा शिवाय पर्याय ना. आणि म्हणून आज हांव दलित सेवा संघटनेचें अभिनंदन करता, सगळ्या सत्कार मूर्तीचें अभिनंदन करता. काँग्रेस फोरमानूय बायला दीस मनयलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
US बांगला एअरलाइन फ्लायट सोमारा नेपाळ काठमांडू एअरपोर्टार क्रॅश जाली. चॅनल्स दितात त्या म्हायती प्रमाण विमानात 67 पॅसेंजर आनी 4 क्रू मेंबर आशिल्ले. सोंपिल्ल्याचो आंकडो 20 वयर पावला. ती फ्लायट ढाका बांगलादेशांतल्यान आयिल्ली. विमान नेमकें कित्याक लागून क्रॅश जालें तें मात कळिल्लें ना. एअरलायन्स कंपनी चवकशी करता. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.